नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कोकम सरबत, भिण्णाचें सरबत। ही हांवें भिण्णां घेतल्या। कोकम ही भिण्णां आमकां फोडून घेवपाक जाय। हातूंतले बियो काढून घेवपाक जाय। तातूंत उदक घालता। उदक घालून थोडो वेळ अशेंच दवरपाक जाय। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, साकर घालुया तातूंत। साकर आनी मीठ हातून विरगळून घेवपाक जाय। तातूंत थोडी जिऱ्याची पावडर घालता। जिरे हांवें भाजून ताजी पावडर करून घेतल्या। मिक्स करून घेवया। हे सरबत गाळून घेवपाक जाय। सरबत हांवें गाळून घेतले। हातून आयस घालून घेवया। थोडोसो चाट मसाला घालता। कोकम सरबत तयार आसा, रेडी आसा। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।